शेअर केला तिने वाचला असतलो. म्हाका सरपंच खरेंच सांगा मनानसून हो बजेट कोणे केला? पांडुरंगान बीन करूंक ना मरे? ना आमीच केला. एक्चुअली तुका आमी रिक्वेस्ट केल्ली पयलींचे जेन्ना ती आमकां सबसिडीन 3 वर्सांचो निळावो जावं म्हणून अशें ते तुवें घालून दिला. पयलींच्या 3 वर्सांनी असो असो बजेट आमी केल्लो आनी असो असो एक्सपेंडिचर जाला. लिमीट 2024-25 बरोबर. आणि एक्च्युअल ऑफ 2020-21 हेचो अर्थ कितें म्हणल्यार जो बजेट म्हणल्यार एस्टिमेट करेक्ट ना इतले आमी अमावंट खर्च करतले बरोबर मरे. आनी एक्च्युअल म्हणल्यार तो खर्च जाला तो अमावंट हांव सांग एक्च्युअली फूल वर्साचो आसूंक जाय. हो कितें जाला ना बजेट म्हाका मान्य आहा बजेटान मिस्टेक कशी जाल्या तेवूय तुका एक्सप्लेन मिस्टेक हांव तेजेर उलयना पूण म्हाका तेच सांगता. एक्च्युअल 2024-25 एक्च्युअली कसो येवंक जाय अप टू 31 मार्च 2024-25 जाला पळय तो. ओके पूण हो आतां कितें जाला हांव ते म्हणणार जे पळय आतां सद्या कितें आहा तेजेर उलोवया आमी इतले डिटेल वयची मग. म्हाका इतलें सांग एक्च्युअल पळय तूं म्हणटा पळय न्हू तो म्हणल्यार खर्च केला तो मरे अमावंट म्हणजे इतलो एक्च्युअल म्हणजे 100 रुपया जर तुवें अलॉट केल्ले बजेटाचे तितूनचे सपोज 90 रुपया खर्च जाला खर्च जाला 10 रुपया उरले अशें न्हू. सो हांव ते आतां फिगरार येता. 2024 जो तुवें एक्च्युअल इस्टिमेट केल्लो न्हू जवळ जवळ 5 कोटी तितून तुवें एक्च्युअल अमावंट जेन्ना बजेट करता पळय तेन्ना आमी आतां जानेवारीन बजेट करता डिसेंबराचो घेता. ओके एक्च्युअल डिसेंबराचो घेता काय पूण हे कितें जालां ना हो बजेट करतना 24-25 घेतला पळय तो फाटलोच कॉपी केलो म्हणजे डिसेंबर पर्यंतूच मार्च पर्यंत घेवना हांगा मिस्टेक जाल्या ती. सगळ्या वर्सांक अशीच मिस्टेक जाला ना ना हांव 24 उलयता 24-25 तेच तो डिसेंबर पर्यंतूच घेतलो ना ते कॉपी पेस्ट. ऑलरेडी 3 वर्सां जाली न्हू तुज्यानी हिंगा घाली येता न्हू हय हय ना कित्याक म्हणटा आतां मिस्टेक जाला म्हणटा तेका लागून इतलो डिफरन्स येवंक जायना. ना ना तशें न्हू आयक मरे ते डिसेंबर पर्यंतूच घेतला न्हू तो बजेट करताना तेच कॉपी जाला. एक्च्युअली ते मार्च पर्यंत 3 महिन्याचे ना तितून. म्हणल्यार तूं डिसेंबर पर्यंत जेन्ना घेता न्हू तेन्ना तूं 5 कोटींचे फक्त 1.2 करोड उडयता आनी बाकीचे 3.5 कोटी या 4 कोटी जानेवारी ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च ह्या म्हयन्यात ना इतको वचना. म्हणून हांव तुका कित्याक सांगता दीस इज अ इनपूट फॉर यू. 5 कोटीचो जर बजेट करता तूं हार्डली 1.2 करोड एक्च्युअल खर्च करता जाल्यार हितून खंय तरी खूब चूक आहा तुमची. एक तर तुमी कितें आतां पळय सगळीं इंजिनां तुमची जशें हांवें केलो म्हणलां तें तुमी हितून झेडपीचे इनपूट घेवपाक जाय MLAचे इनपूट घेवपाक जाय ना बाकीची गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा तेंचे इनपूट घेवपाक जाय. असो दिसता कोणाचें कांयच इनपूट घेवना. पयलींचो कितें कोणें तरी तें रबर स्टॅम्प कसो बजेट केल्लो आसा तोच कॉपी पेस्ट करता फक्त इयर चेंज करता आनी तेका लागून जाता कितें 5 कोटी जर तुमी आतां खर्च केल्लो न्हू गांवचे आमकां कितले सुविधा आनी फॅसिलिटी मेळटले जाले ते तुमी लोकांक दिना. सेक्रेटरी मातसो आयकता तूं ना बजेट आमचो चड जाता खर्च कमी जाता. एग्री पर्संटेज वायज करीत न्हू इवन 100% जाय तूं हार्डली 15-20% तुजो मळप जायना मरे. ना म्हणल्यार आमकां जी बेनिफीट आनी फॅसिलिटी मेळपाक जाय न्हू ती दिना आयताली ना पंचायत फेल टू डू दॅट जॉब ना. मागीर करता तरी कितें सरपंच तूं इतलो ठीक आहे आमी समजूंक 80% जाले नाल्यार 20% गॅप येता ओके इतली डिफरन्स रे म्हणजे 1 कोटी जर मोडून तुवें पयशे तयार केला तितूनचे हार्डली तूं 20 लाख सुद्दां ना 15 लाख सुद्दां म्हणून जायना तुजे कडेन. तशेंच 25चे तशेंच 25नी कितें केलां तितून तर 5 कोटी 5 लाख हें केला 5 कोटींचे हार्डली 1 कोटी म्हणटा हितूनय सामकी 15% एक्च्युअल जाला तुजे खर्च. आनी आतां कितें केलां तुवें आतां हितून हेडींग मेन जे हेडींग आहा पळय न्हू तितून तुका हांव दाखयता कशें तुवें आतां अलॉट केला तें बजेट. हांव सगळे डिटेल वचना हें करीन ना हांव डिटेल वचना ग्रांट तूं आतां कितें म्हणटा नो ना ग्रँड्स कितें ना कटिंग ऑफ द ट्रीज जे एनान घाललो म्हणून हांवें जस्ट आतां मार्क केला 3.5 लाख तूं अलॉट करता 2024-25 3.5 लाख आनी तितूनचो एकूय रुपया मोडिना तूं. दीस इज वन रिजन हार्डली पयशे म्हणना पळय तुका तशें हे एक रिजन तेका. सॉरी तेका बजेट तो एकटोच करूं शकता का बाकीच्या मेंबराक घेऊनय करूं शकता? ना तेच विचारलें ना तेका मेंबराक घेयना मेंबरांक घेयना ना पूण मिटिंगेक
ना. मिटिंगेन घेता डिस्कशन मेंबरांक जर तू घेयना तुवें आतां घेवचें पडटलें. कोणत्या मिटिंगेक डिस्कस केले तुमी आता ग्रामसभा जावन परत मिटिंगेक वयतलो तो. म्हणजे तुझी आनी सरपंचाचोच गांव अरे ताका लागून ग्रामसभेक घातला मरे आय. ग्रामसभा जावन मागीर मिटिंगेक वयतलो. लास्ट बजेट जाल्ले तेन्ना तांकां घेवंक नासले लास्ट इयर मिटिंगेक घालता मागीर ग्रामसभा जावन घालता. जशें ते हे करता तशें दिसता. सेक्रेटरी मातसो आयको. मिटिंगेक आसता नाल्यार ऑडिटाक क्वेरी काडटले मरे ते. सरपंच आणि सेक्रेटरी तुम्ही ऐको. सर, ते- तू जर इनपुट घ्यायना तुकाराम राव तुमच्या डायसाचेर आता तुमचे पंच खंय रे आसा पंच खंय आसा हे कितें हांगासर तुमचो ठराव चल्ला अविश्वास ठराव चल्ला तुका सांगले मरे मागीर एका व्यासपीठार आसपाक जाय आसले मरे तुमी प्रेझेंट आज तुका सांगला मागीर ते दिसले मरे ताका आपयत आनी मरे आमच्या उजी या म्हणून तुमी तुका सांगला लास्ट टाइम होता पर्सनल इश्यू हा त्या खातीर कारणाक येवन तुका सांगला मरे आयज मनीषा धोते का तुका पळय जाता येना सर ऑब्झर्वर हे मातशें नोट करा हा अरे मेंबर आसा ते लोकां मदीं बसता आनी आमचो सेक्रेटरी आसा तो तांकां पळयता हा एटलीस्ट यू शुड इनवायट देम ना तुमचे सर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन कितें आसूं गोविंद कितें जाला एक्चुअली थंय बसपाक जाय जाल्यार म्हाकाय तर एकल्याक पंचान अशें फीडबॅक दिला पयलीं आमी बसताले म्हणटा पूण ह्या सरपंचान म्हणटा इतली कर्मां आनी इतलें सत्यानाश केला आमकां लज दिसता म्हणटा ते गॅसार बसपाक सुद्दां दीस इज ऑफ हांव खरेंच सांगता पूण आमी ती बसन सोडचें गेलं कित्याक तुमकां म्हणटा दिसता आमी तेज्या वांगडा आहा म्हणून आमी बसपाचें बंद केलां म्हणटा रागार जावना इज नॉट पर्सनल तिणें एक्चुअली थंय बसपाक जाय आतां ती तेंची खुशी न्हू आनी तेका जर सरपंच कितें करता तें आवडना तेंचे कडेन ते आमी कितें करतले थंय बसत जाल्यार अशें दिसतलें की ते ही पळय कर्मां केल्या सरपंचान आनी सेक्रेटरीन तितून तेवूय सहभाग आहा अशें दिसतलें आनी म्हाका जाल्यार दिसता तिणी जो स्टँड केला बरोबर आहा तो. दुसरो हांव तुका हेट सांगता बजेटाचो वर्क अंडर पंचायत फंड तुवें कितें केला 10 लाख अलॉट केला सारको आयको हा सेक्रेटरी 25 बजेट आमी